Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 8286938286. देशाचे प्रधानमंत्रीचे पर्यंत वचूंक जाय की बाबा श्रीपाद नाईक जो निवडून आयला तो फक्त 60,000 मतांचो पूण व्हडल्या प्रमाणात बहुमतांनी तो निवडून येतलो ही आशा धरून आमी काम करपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. आयच्या दिसा तांकां हांव शब्द दिता 70च्या तालुक्यांतल्यान आयज 70च्या जी आघाडी गावतली एक 30-35 हजारांची आघाडी जी गावतली ते आघाडीवर म्हाका दिसता ते फुडें जर सरले बिचोली तालुक्यात मुख्यमंत्री सांबाळटलो तेजे नंतर आमकां जें कितें करूंक जाय आमचें जें स्वप्न आसा की 1 लाख पार म्हणून आमी तांकां आमी म्हणटा आमच्या मतदारसंघात आमकां ते आघाडी आमकां निश्चित गावतली. चड वेळ न घेता लोकांक एकूच हांव सांगूंक सोदता की जे भारतीय जनता पक्षान गोंय राज्यान केला हेजेर मातशें घरा वचून मातशें एक इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आहा आनी आमी कित्याक म्हणून आमी भायर सरूंक जाय. 7 तारीख म्हत्वाचो दीस कित्याक आहा बाब श्रीपाद नाईक निवडून येतलोच पूण त्याच बरोबर आमच्या माध्यमांतल्यान देशाचे प्रधानमंत्री एक वेगळे तरेचे संकल्प करून आमी तांकां एक तेंको दितले गोंय राज्यांतल्यान 2 लोकसभा सीट जिंकून हेच सांगता.